Hebrevank Potr 2. जेजू विस्वाशी आनी दयाळ परम याज्ञीक. मोइजेसावन जेजू व्हरतो. Ch.3 म्हणटोच देवान पवित केल्ल्या भावा भयणीनो, तुम्हा समेस्तांक देवान सर्गींच्या सुखाक आपयल्यांत देखून जेजूचेर तुमचें लक्ष दवरात. तो आमी उचातांव त्या भावार्थाचो देवान पाठयल्लो परम याज्ञीक. मोइजेस देवाच्या आख्ख्या घराण्यांत ताका विस्वाशी आसलो तसो तोय आपणाक नेमला ताका विस्वाशी रावलो. घर बांदता त्या मनशाक घरा परस चड मान फावो. तेच परी जेजूक मोइजेसावन व्हरतो मान फावो. खरेंच खंयच्याय घराक ताचो बांदपी आसा, पूण सगळ्यो वस्तू बांदून हाडल्यात तो म्हणल्यार देव. मोइजेस चाकर कसो देवाच्या घराण्यांत विस्वाशी रावलो आनी फुडाराक देव सांगतलो आसलो त्या वस्तूंची गवायकी दिवन तो उलयलो, हें खरें. पूण क्रिस्त विस्वाशी पूत कसो ताच्या घराण्यांत अधिकार चलयता. आमीच तें घराणें. एकूच मात विसरचें न्हय. आमकां अभिमान हाडटा तो बरवासो काळजीदारपणान आमी सांबाळूंक जाय. देवान बासायल्लो समाधानाचो देस. देखून पवित्र आत्मो म्हणटा तशें आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. फितुरेच्या दिसा ओरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमचीं काळजां निबर करूं नाकात. तेन्ना 40 वर्सां भर म्हजीं कर्तुवां देखल्यांत आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करूंक सोडली. त्या पासत हे पिणकेचो म्हाका कांटालो आयलो आनी हांवें म्हणलें, तांचीं काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो वळखूंक तांकां खोशी ना. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत तीं कदींच भितर सरचीं नात. भावां भयणीनो, अनभावार्थपणाचें नश्टें काळीज जिव्या देवा थावन आमकां पयस करता. तर तुमचे भितर असल्या काळजाची कोणूच आसना जावंक चत्रायेन भोंवात. परतेंच जाल्यार तुमचे भितरलीं कोणूच पातकाक भुलोवन निबर काळजाचीं जायना जावंक. वयर सांगलां तो आयज म्हणजे आयचो दीस चालू आसो पर्यंत तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक क्रिस्ताचीं आनी भागीदारां जाल्यां एकूच मात मनांत धरचें, जो सुरवातेक थावन आमकां विस्वास आसलो तो आमी शेवटाक पर्यंत थीरपणी सांबाळूंक जाय. पवित्र पुस्तक अशें सांगता न्हय. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. फितुरेच्या दिसा तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमचीं काळजां निबर करूं नाकात. देवाचो ताळो आयकलो आनी तरी ताचेर कोलपलीं तीं कोण? मोइजेसान इजिप्तांतलीं भायर काडून व्हेलीं तीं सगळीं न्हय. कोणाचो देवाक 40 वर्सां पर्यंत कांटालो दिसलो? पातक केलें आनी ओरण्यांत मरून पडलीं तांचोच ताका कांटालो आयलो न्हय. हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत तीं कदींच भितर सरचीं नात. असो देवान सोपूत घेतलो तेन्ना कोणाची खबर करतालो तो? ताचेर कोलपल्लीं तांचीं न्हय. म्हणटोच तीं अविस्वाशी जालीं देखून तांच्यान भितर सरूंक जालें ना म्हूण आमी पळयतांव. देवाचें उतर हें.